मडकय पठाराचेर झाडां लायतना थळाव्यांक शनिदेवाची मूर्ती मेळ्ळी। थळाव्यांनी मूर्तीची स्थापना केली। दर शेनवारा आशीर्वाद घेवपाक भक्तांची गर्दी ह्या पठाराचेर पळोवपाक मेळटा। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आमी जे आसात ते आतां मडकयच्या पठाराचेर आनी मडकयच्या पठाराचेर हांवें एक लोकांक अशें आंदोलन आयलें की हांगा एक शनिदेवाची एक मुर्ती आसा। आमी जेन्ना गांवकारांक विचारलें ते म्हणपाक लागले 4 वर्सां पयलीं ते जेन्ना हांगा जे झाड रोवपाक आयिल्ले आनी जेन्ना ते खणटाले तांकां ती मुर्ती आदळ्ळी आनी ताणें सगळे लोकांक सांगून जे प्रसाद बी घेवन जे नवदुर्गे देवळांत प्रसाद घेवन ताणें विचार केलो आनी ताणें तांकां कळ्ळें की हो शनिदेवाची आसा। तेन्ना तेणें हांगा स्थापना केली आनी आतां लोक बारीक ल्हान थोडे लोक एक 20-25 लोक अशे शेनवारा येतात आनी आपली भक्तीन जे काम करता आनी भक्तीन जे मागतात तांकां ते मेळटा अशें ते गांवकार सांगतात। म्हणटकीर लोकांक हो जो एक पठार जो आसा हो सुंदर पठार आसा आनी इतले बरी शांत सारकें हांगा दिसता आनी लोकांनी हांगा येवचें आनी शनिदेवाचें दर्शन घेवचें। जेन्ना आमी हांगा झाड रोवपाचें हें केलें तेन्ना आमी हांगा JCB घालून सगळें हें काडपाक गेले तेन्ना आमी हांगा JCB झाड रोवपाक नेम मारपाक गेले तेन्ना आमकां तें स्थळ हें वयर सरलें तेन्ना तें 2020 जुलया तेन्नाच्यान तें हांगा तें स्थायीक जालां। हे स्वयंभू तें खंयच्यान दुसरे कडच्यान हाडून हें केलें ना तर तें जें आसा तुमी पळोवंक शकता थंयच्यान तें आमी वयर सरले। शनिदेवाची प्रतिमा म्हणून तुमकां केन्ना कळ्ळें? शनिवार आमी सगळे हें करून प्रसाद घेतले म्हणजे देवळांक नवदुर्गेचे प्रसाद घेतले आनी थंयच्यान आमकां आमी सगळे देवांचें नांव हें करून घेतलें तेन्ना ताणें आमकां सांगलें तें शनिदेवाचें हें आसा मस्त। हांगा तशें भक्त येता? भक्त येतात शेनवारा भक्त येता अमाशे भक्त येतात। कितें प्रोग्राम कितें जाता आनी कितें करता? तसं कांय ना अमाशेचें आसा आनी शेनवाराक सगळे लोक भक्तगण येता। भक्तां कडेन तुमचें कितें हें आसा म्हणण्या भक्तां खातीर? भक्तां खातीर तशें कांय ना कोणूय हांगा यो आमकां देवाचें अशें हें कांय ना कोणी येवन कोणी सेवा करप। तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव दास नायक। हांगा कितें म्हणटा सारकें? हांगा मडकय म्हणटाय मडकय वाठाराचें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू।